My heart I give to you, Lord. You're much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. पहिले आम्ही थिंगा पळयला मेळे ओतम्यान तो बांदून आसा. दुसरें आतां आमी ताच्या जिवितांत ते आमी पळोवया. मार्कूचो सुवर्तमान 5वा वेसवड 2री वोड. एका मनशा भितर मेळे ओतम्या आसली आनी त्या शिमित्रेन भायर सरून ताका मेवलो. तो शिमित्रेन रावतालो. तो खंय रावतालो? तो शिमित्रेन रावतालो. शिमित्रेन कोण रावता सांगात? तुमी सांगात. शिमित्रेन कोण रावतात? मोडी रावतात. त्या शिमित्रेन मनीस केन्ना वयता? ताच्या निमाण्याच्या वेळार, म्हणल्यार निमाण्या वेळार निमाणी शिडी. शिमित्रेन पावप. एका मनशाचे निमाणो स्वात, सारकी निमाणी पळय तीच ती स्वात शिमितरूच. पूण हो जिवीत मनीस ताका ते पातकाचे गुलाम जाला. त्या मेळे ओतम्यान ताका खंय घेवन गेला तुमी जाणो? ते सोकला आसल्या ते सुवातेर व्हरता. सारके सोकला पडला पळय थंय वता. तो शिमित्रेन रावतालो. निमाणे फाटेर वचपाचे तसले परिस्थितीन त्या मोळ्या ओतम्यान ताका पयलेच थिंगासर व्हेलें. सावधान भावा आनी भयणानो, तूं सैतानाक अधीन जालाय आनी अपवित्र कार्य करून तुवें बरें यूग तुवें जिवंक जाय आसलेलें. सुमार 80 वर्सां तूं जिवंक जाय आसलो. भलायकेचें जिवीत जिवंक जाय आसलें. खुशालकायेचें जिवीत तुवें जिवंक जाय आसलें. तूं जियेत आसतनाच सारकें निमाणें पंथार पावतलोय. ताची एक फामील आसा. तांकां सगल्यांक सोडून, मोग, मोयपास, ओत्मिकता सगळें तें सोडून पयस सारको एक सुरो शिमित्रेन तो जियेता. शिमित्रेन म्हणल्यार थिंगा जिवीत आसना तसलें तें एक दृश्ट. पातकी जिवीत, मनशाक सारकें जिवीत नासलें तसलें जिवीत कोत्ता. ताका मेळ्या ओतम्यांनी आपल्याच्या घरांतल्यान पयस केला. ताज्या घरान आसले पळय तो मोग, मोयपास आनी कुरपेंतल्यान ताका पयस कोत्ता. तुज्या जिवितान हें खरें जालां न्हय? तुजी बायल आसा पूण ती बायल तुजो मोग करिना, कारण तुजेर ती सारकी बेजार जाल्या. तुका भुरगीं आसा पूण तीं भुरगीं तुका आतां विचारीत ना, तुका तो मानूच दिना. ते सारके तुजेर कांटावल्या. तुजो घोव आसा पूण तो तुजें तोंड पसून पळोवंक घेना. कित्याक तें तो कांठावला. तूं स्वता येता पळय ताच्यान सोसूंक जायना. तुजी केस्तांवां ताच्यान आतां सोसूंक जायना. तुजे लागीं सोगलीं आसा पूण तरी आसतना तूं एकसूर आसाय आनी एकसूर आसाय तेजें कारण जाणाय? तूं कोत्ताय पळय तें पातकी आनी वायट काम. तूं कोत्ताय पळय तें फटयता पळय ती काम तुजे फामिलीचो लोकूच आनी तुजे सोबेच्या लोकान तुका सारको एकसुरोच केला. तुका एकसुरो करून सोडला ताजें कारण हेंच तें तुजें पातकूच तुका एकसूरपण कोत्ता. तुजें अपवित्र कामूच तुका सारकें पयस कोत्ता. तुका सगळ्याकून पयस व्हरता. मेळ्या ओतम्यान तो बांदलोलो तो मनीस एकसूरपणान ते शिमित्रेन जेवपाचें कारण जाणा? ताजें जिवीत मेळ्या ओतम्याच्या हातीन आसा. तिसरें, ताजे विशीं आनी कितें बरयलां थिंगा वाचुया. तिसरें, आनी कोणूच ताका सांखळेन पसून ताका बांदूंक जायनासलें. कित्याक पासत? बोगोर ताका सांखळी आनी सोरयांनी ताका बांदून आसलोलो. पूण ताणें ती सांखोळ मोडल्यो आनी ते सोरयांचे कुडके केले. आनी कोणाच्यानूच ताका दामोंक दवरूंक जायनासलो. नो कंट्रोल. कोणीय सांगल्यार तो आयकोनासलो. अरे हें कितें? तूं शिमित्रेन रावताय. तुजी बायल भुरगीं आसा न्हय. तुवें तांकां पालोवन पोसूंक जाय न्हय. तुवें तांची कुयदाद करूंक जाय. ना, तो कोणाचें आयकोना. कित्याक तो हे भाशेन कोणाचेंच आयकोनासतना आपल्याक जाय ते भाशेन तो जियेता. ताका त्या मेळ्या ओतम्यांनी बांदून दवरला. पुता, हो शिकपाचो वेळ, हें तुवें पास जावंक जाय तें पूण तो आयकोना.
धुवे तूं एक चेडूं पूण तुवें घरान वेळार येवंक जाय. 9 वरांचेर 10 वरांचेर इतलो वेळ करून तूं घरा येताय कित्याक तें आयकोच ना. घोव म्हणटा हांव 10,000 जोडटा आनी हे 10,000चे पागरान म्हजे फॅमिलीक हांवें सारकें चलोवंक जाय जाल्यार जें आसा पळय तितूनच आमी जिवंक जाय. कित्याक आख्खे संवसाराची लालच. तेंचे लागीं बायक आसा जाल्यार बायक मागताय, तेंचे लागीं कार आसा जाल्यार कार मागताय. तांचें आपलें घर आसा जाल्यार आमकां पासून घर जाय. अरे आमची परिस्थिती कितें? आमचो पागार कितलो आसा पळय तेका सोजमिकाय गेल्यार तेका सोजमिकायच मेळना. कित्याक? दादोशी ना तसलें जिवीत. कित्याक दादोसपण ना? मेळे ओतम्यान दवरला त्या पासत. आसा कोण आयज आज्ञा पाळिनान, सोजमिकाय घेयनान, कंट्रोल ना तसलें जिवीत. पवित्र पुस्तक म्हणटा जायत्या लोकांनी ताका कंट्रोल करपाची कोशिश केली पूण ते कोणाच्यान जावंक ना. आयज कितलेच लोक आसा ते कंट्रोल नासतना सोरो पियेत आसा. आयज कितलोच लोक आसा ते कंट्रोल नासतना भोंवत आसा. तूं भोंवता तितून कंट्रोल ना, तूं सोरो पिता पळय तितून कंट्रोल ना, पयशे मोडटा पळय तितून कंट्रोल ना, तुज्या दोळ्यांक कंट्रोल ना, तुजे जिबेक कंट्रोल ना, तुजे कुडीक पासून कंट्रोल ना. तुज्या कुडी वरवीं जें पातक करूंक जाय तें तूं कोत्ताय. तुज्या दोळ्यांक पळय जीं बुरशीं पिक्चरां पळोवंक जाय तूं ते दोळ्यांक दाखयताय. तुज्या तोंडाक येता पळय तें सामकाराक जाणटी मनशां आसा, वडील आसात, सामकाराक थिंगा सेवक आसा, बायल आसा, धूव आसा, कोणाचें तुका पडोन गेलें ना. तुजे तोंडाक येता पळय ते म्हणटाय ते कित्याक तशें जाणाय? तुजे तोंडाक कंट्रोल ना. कित्याक तुजे जिबेचेर कंट्रोल ना तूं जाणाय? तूं मेळ्या ओतम्यान बोल्लाय. पवित्र न्हू पळय ते ओतम्यान तूं बांदलेलो आसा त्या पासत कंट्रोल नासतना तूं जियेताय. पवित्र पुस्तक आमी ताका पळयता, ताका कंट्रोल करपाची ते कोशिश करता पूण कोणाकोणेंत घडोवंक ना. वडिलांनी तुका सांगोन पळयलें पूण कंट्रोल जावंक ना. तुमच्या घरच्यांनी तुजे लागीं उलयल्या पूण तरी कंट्रोलान नाय. तुजो मोग कोत्ता पळय ती तेजे लागीं उलयल्या तुका कंट्रोलान हाडपाक जालें पूण तें जावंक ना. तूं बांदलेलो आसाय मेळ्या ओतम्या वरवीं. चवथें, थंय कंट्रोल जायना. वो मेळो ओतम्या वरवीं चलयता पळय तो मनीस. आतां ताजे विशीं आनीक आमी पळोवया. मार्कुसाचे 5 आनी 15 वोड. जेजू क्रिस्ताशी तो लागीं येवन जाचे भितर मेळे ओतमें आसलें म्हटल्यार जाच्या भितर एक सेना आसली. आतां तो बरी न्हेसोन सारको बरो भाशेन बसला ते पळोवन भियेले. हांगा अशें बरयलां, ताणें कापडां घालून बसलो. बरे भाशेन तो बसलोलो. जायते जाण आतां सारके ते अजापले कित्याक आतां हो बांदलोलो पळय तो मेळो आत्मा आसलो तो मनीस तो सारकी कापडां पासून न्हेसोन आसलो. बारकायन आयकात भावा भयणांनो, ज्या मनशाक मेळ्या ओतम्यान बांदून दवरलेलो आसा सारके मेळे ओतमे आसात, ती बांदलेलीं आसात, तांची न्हेसोण सारकी आसना. जीं क्रिस्तांव आसा तांकां हांव उलयतां. क्रिस्तांव म्हणटा ती आयकात. तुमी सारकी ना पळय तसलीं कापडां न्हेसोन, मेळें आसा पळय तें जिवीत जियोन, आनी सामकाराक पळय तुजी कूड दाखोवन ताका तुका ताणेन घालपाक ताका तुमी परिक्षेंत घालता. जोरी तोर तुमची न्हेसोण हे भाशेन आसा जाल्यार हांव तुमकां सांगता तुमचे भितर मेळे ओतमे आसात. क्रिस्तांव सभेन रावता पळय ती भावा भयणांनो तुमी सारकी आयकात. तुमची न्हेसोण तुमचें ओत्मीक जिवीत दाखोवचें. आमचे भारत देशाची ती बरी संस्कृती आनी न्हेसोण एकदम बरी. एक रीत माणसुगीची न्हेसोण आमच्या आदल्यांनी आमकां सगल्यांक ती दिल्या. पूण आयज काल आमी कितें पळयता? कापडां न्हेसतात पळय तीं पळयल्यार ताची स्थिती बरी ना. सोबेन येतात पळय ती मोगाच्यो भयणांनो, तुमी पळय जे कापडां न्हेसतात पळय तुजें ओत्मीक जिवीत दाखयता. ल्हान भयण्यांनो, तुमी ज्या भाशेन न्हेसता तुमी कोण तीं आनी तुमचें ओत्मीक जिवीत कशें आसा पळय तुमची न्हेसोण तें दाखोवन दिता. भावांनो, तुमी न्हेसतात पळय ते तुमी कशें आसा ते तुमचें व्यक्तित्व तें दाखोवन दिता. हो विशय तुमी विसरनाकात. एक प्रश्न तुमकां हांव आतां विचारता. जाकोब आपल्याच्या मोगाच्या झुजेक ताका आपले भावांची खबर काडपाक थिंगा धाडल्या उपरांत भावांनी पयसावनूच येता ते झुजेक पळोवन हो आमचो भाव झुजे ताका वळखलो.
कशें तुमी सांगात पळया, मातशें सांगात पळया. ताचे न्हेसोणे वरवीं ताणें तो कोट न्हेसतलो पळय, ताणें न्हेसतले पळय ती न्हेसोणे पोरमोणे पयस सावन ताणें ताका वळखलो. वो झुजे तो. आयज म्हाजी उतरां आयकता ती भावा भयणानो, आमच्या न्हेसोणे वरवीं जी ओन बावार्थी आसा पळय तांणी वळखूंक जाय हे ओत्मीक म्हणून. हे सर्वेस्पराचे आवंडे. मेळे आसा तसली वस्तू आमी न्हेसचे न्हय. एका काळार आख्खे कुडीर जितलें सुबेज लुगोट आसा, जितलें सुबेज न्हेसप, तांचे विशीं ते बोडाय कोत्ताले कितली बरी ती न्हेसोन न्हेसला. आतां तें रिवर्स जालां. तुजे कुडीर कितले उणें आसा पळय तितलीं कापडां तीं वा कितलें सोबीत दिसता अशें म्हणटा. दीस बदल्ले वो ना काय सांगात. हो आतां कसलो वेळ येयला काय, येवपाचो वो वचपाचो? फरसाण सांगात. सावधान, वचपाचो काळ आयला. मेळे ओतम्यान सांपडलेलो मनीस सारकी न्हेसोवन तो न्हेसोना. आयकात, क्रिस्ती भावा आनीक भयणानो, बरी न्हेसोण न्हेसात. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक बरी न्हेसोण तुमी दियात. हांव आनी म्हजी फामील एक शॉपिंग मॉलान वयता. त्या शॉपिंग मॉलान एक पॅण्ट आसा. तें पॅण्ट ह्या भाशेन हिंगा पिंजलेलें आनी हिंगाय पिंजलेलें, सोकला पर्यंत सोगल्याकूच पिंजलेलें. तें न्हेसतलो म्हणून तसलें पॅण्टूच ना. आतां मातशें पळयात. हें कसलें काय पॅण्ट? हें कसलें पॅण्ट काय? सुण्यांनी पिंजल्या काय? हें आतां कसलें पॅण्ट? 6,000 रुपया पिंजलेले पॅण्टाक. ही आतां फॅशन. आतां आमी कितें सांगुया? हे मनशाचें मन खंयचे वाटेन ओडटा तें हांव नोको. हांव तुमकां विचारता, हें बरें मन काय? चोत्रायन सारकें आयकात. हांव ओन भावार्थ्याक म्हणना, हांव भावार्थ्या विशींच उलयतां. क्रिस्तांव म्हणटा तांकोण्या उलयतां. क्रिस्तांव म्हणटा ती आवय बापायनो, भयणानो, तुमी चर्च वयता आसतना सारके टायट कापडां घालून वचनाकात. तुमी चर्चीन वयता आसतना कूट दिसती पडटा तसलीं कापडां घालिनाकात. सारकें दुसऱ्यांक बोलोवंक जाय, दुसऱ्यांक ताणें घालूंक जाय तसली न्हेसोण तुमी करिनाकात. हें ओतमीकूच न्हय. ओद्दी विंगली न्हेसोनाकात. हो प्रस्न केल्यार तुमी कितें म्हणटले तें हांव नोको. दादल्यांक चड लज दिसोंक जाय वो बायलांक चड लज दिसोंक जाय? कितें म्हणटात तुमी? दादल्यांक चड लज दिसोंक जाय वो बायलांक चड लज दिसोंक जाय? भयणी तुमी सांगात. बायलांक चड लज दिसता पळय तें अशें म्हणटा तें आत दाखोवयात मातशें दाखोवयात. आनी चड करून कोण तो लजेतो आसा जाल्यार कितें म्हणटा आमी, चेडवाशें कित्याक लजताय? अशें म्हणटा वो ना. चालते रितीन चड करून कोणाक लज दिसता. आनी जेन्ना आमी तें म्हणटा, आरे कितें तूं चेडवा भाशेन लजताय? म्हणटली वो म्हणची ना. रायट. पळय, जीं कोण लजतात पळय तीं आपल्याची कूड दाखोवपाक तांकां पसंद ना. बरें आसा. आनी हांव अमेरिका देशांत आनी ह्या संवसारांत जायत्या देशांत हांव गेलां. खंयच्याय देशांत तर हांव वचत. आतां तुमी थिंगासर मातशें रावन म्हटलां, चालते भशेन दादल्याहून बायलोच चड लजतात. ज्या देशांनी हांव वयता, दादले पॅण्ट न्हेसतात, दादले फूल शर्ट घालतात आनी सारको सूट घालतात. खंयच्याय देशांत हांव वचत. पूण हांव नोको कित्याक आनी अस्तऱ्यो हातीन थिंगा कांयच न्हेसोनान. दादले जाल्यार हिंगा पासून पॅण्ट घालता आनी हिंगा पासून शर्ट घालता आनी थोडे लोक ह्या सुवातेर सावन बायलो खाला कांयच घालिनात. हांव एअरपोर्टार बसून थिंगा पळयतालो, हे येता पळय दादले आनी बायलां मदें सगळ्याकीन सुबेज कोण लजतात? दादले थिंगा लजतात. कित्याक ते बरे भाशेन शर्ट घालतात, पॅण्ट घालतात आनी सूटूय घालतात. पूण अस्तऱ्यो जायते बायलांक पळयल्या उपरांत हांगा हे स्लीवलेस म्हणटा, ही हाफ स्कर्ट म्हणटा, कितें म्हणटा तें हांव नोको. पोत्तून हांव तुमकां म्हणटा, ह्या संवसारांत कोण कशें न्हेसता पळय तें सांगपाची म्हाका गरज ना. पूण आमच्या ह्या देशांत रावतात तीं, तांची न्हेसोण एकदम बरी. आमच्या देशांत आसा पळय तें फामिलीचें बांदप एकदम बरें. हें वेस्टर्न कल्चर हाडी नाकात. आमचें वेस्टर्न कल्चर न्हय, आमचें तें क्रिश्चियन कल्चर. आमचो बायबल कल्चर. आमची आत्मीक वालोर आसा. त्या पासत ताका सांबाळपाची जबाबदारी आमचेर आसा.
मेळे ओतम्यान सांपडलो मनीस सारकी कापडां न्हेसोना. दुसरें, नुआ एक बरो मनीस आनी सारको मनीस. दारू ताणें बांदलेलें आनी तेजे फामिलीक सालवार केल्ली. पूण शेवटाक आमी कितें पळयता? सारकोच पियोन पडलोलो. बरो सोरो पियोन जेन्ना तो बेबदेपणान आसलो थिंगासोर तो वोद्दो विंगडो आसलो. सोकला पडलोलो बेबदेपणान. जेन्ना तो बरोच पियेलो नोवा असल्या मनशाकूच कितें घडलें तुमी जाणाव? विंगडो तो पडलोलो. ताचो अर्थ तुमी जाणा, एक मनीस जेन्ना मेळेपणान सारको भरला तेन्ना चालते भाशेन म्हणल्यार तो बरीं कापडां केन्नाच न्हेसचो ना. आयज म्हाजी उतरां आयकोता ती भावा भयणांनो, सिस्टर्स, ब्रदर्स, प्लीज सोबीत न्हेसोन तुमी न्हेसचीं. अशें तो न्हू जाल्यार तुमचें इनडायरेक्ट तुमी सांगतात हांव मेळे ओतम्या वरवीं म्हजें जिवीत जियेता. तेजे उपरांत कितें सांगता तुमकां आयकात. मार्कूचें शुभ वर्तमान 5वा वेसवोर 5वी वोड. दीस रात तो दोंगरांनी आनी फातरांनी तो थिंगा बोब मारता आनी तो आपल्याकूच फातोर घेवन आपल्याचेर घाय घालतालो. आनीक 2 विशयाचेर आमी नियाळ करुया. तो कितें करता तुमी जाणा? रात दिन तो कितें करता? रात दीस तो थिंगा बोबाड मारता. मेळ्या ओतम्यान बोललेल्या मनशाचें लक्षण कितें तें तुमी जाणो काय? ताज्या रागाक ताका तेजेर कंट्रोल ना. आपल्या भितर कितें जाता पळय ताजेर कंट्रोल ना. ताजे आवाजाक ताका कंट्रोल करूंक जायना. ताजे इमोशनाक ताका कंट्रोल करूंक जायना. पूण ओत्मीक फळां मदें सगळ्याकीन बरें फळ कितें तें तुमी जाणो काय? तुमी जाणो काय? ओत्मीक फळां सगळ्याकीन निमाणें फळ हुंचें तें? ताबो दवरप. तें फळ ताका इंग्लिशीन कितें म्हणटा तुमी जाणो? सेल्फ कंट्रोल. जोरी एक मनशो तो पवित्र ओतम्या बरोबर तो जियेता जाल्यार ताजे भितर एक सेल्फ कंट्रोल आसतलो. ताच्या दोळ्यांचेर तो कंट्रोल आसतलो. ताच्या रागाचेर ताचो कंट्रोल आसतलो. ताच्या तोंडाचेर ताचो कंट्रोल आसतलो. ताचे इच्छेचेर ताजे कंट्रोल आसतलो. ताचे भितर कितें चलता पळय ताचेर कंट्रोल आसतलो. कित्याक अशें? कित्याक पवित्र ओतम्याचेर बरोवन तो ताजे जिविता प्रमाणें तो जियेता. ताजी आशा ताका एक डिसिप्लीन आसा आनी ताजी इच्छा पासून ती कंट्रोलान आसा. पूण अपवित्र ओतम्या वरवीं तो चलोन आसा. अपवित्र ओतम्यान तो भरलोलो मनीस तसलो कंट्रोलान आसचो ना. ह्या पासत तोंड तेजे कंट्रोलान ना म्हणून व्हडल्यान तो बोबाट मारीत आसता. थोडे घोवांची जीब पळय ते ताजेर कंट्रोल आसना. घरान व्हडल्यान ते बोब मारतात. जायतीं बायलो जायत्यो घरान आसा त्यो पळयल्यार तांचे तोंडाचेर तांकां कंट्रोल ना. व्हडल्यान ती बोब मारतात. हांव तुमकां विचारता, सर्वेस्पराच्या भुरग्यांच्या घरान हें मानवता अशें तुमी म्हणत? हें सारकें काय तुमी म्हणत? हातूंत कितें ओत्मीक आसा वो ओत्मीक कांयच ना अशें म्हणटा हांव. एक उतर आतां आमी पळोवया. आयजायाचें पुस्तक 40 आनी 2 वेसवोर. म्हज्या सेवकाक पळय ताका हांवें सांबाळला. हांवें वेंचून काडला पळय ताजे बरोबर हांव संतुश्ट आसा आनी ताजे वयर हांवें म्हजो ओतमो धाडला. तो जातीचेर तो थिंगा परगट कोत्तलो. तो आड्डोचो ना आनी ना म्हूण उचल्या आवाजान उलयतलो. कोण वो? म्हजो ओतमो जे कोणाचेर हांवें दवरला. म्हटल्यार जे कोणाचेर सर्वेस्पराचो ओतमो आसा वो ज्या कोणाच्या मनशाचे भितर पवित्र ओतमो आसा तो बोब मारचो ना. व्हडत्या ताळ्यान तो उलोवचो ना. हॅलो घोवा. सकाळ जाताच तूं घरान मागीर व्हडल्यान बोबां मारता. हॅलो बायले. घरान किंवच्यो बोबाट मारता. हांव तुमकां विचारता ताचें कारण कितें काय? मेळे ओतमो, अशुद्ध ओतमो. जे कोणा भितर सर्वेस्पराचो ओतमो आसा तो बोबाड मारचो ना. व्हडत्या ताळ्यान उलोवचो ना. शेजारची बायल येवन भयणी हांव तर तुमकां एक प्रश्न करता. तूं कांय चिंती नाका. कितें सांग? तुज्या घरान सुणें आसा ना? वय आसा. तो सुणें पळय तें पाटलें आसा तें दारवटाचेर ते आनी तिका बोवाड मारता. दार उक्तें कर म्हणून. आनी तुजो घोव मुखार तो दाराशी येयला आनी तो दार उकोड म्हणून बोबाट मारता. आतां तूं सुणें फाटल्यान दार उक्तें कर म्हणटा आनी तुजो घोव मुखार दार उक्तें कर म्हणून दोगूय ते बोब मारतात. आतां तूं खंयचें दार तूं पयलें उक्तें करतलें? खंयचें पयलें? शेजाऱ्यान हो प्रस्न केलो. तेन्ना त्या गोरकाणेन कितें म्हणलें जाणा?
हांव लुवान वचोन सुण्याचेंच दार पयलें उक्तें कोत्तोलें. हें कितें भयणी, तुज्या घोवाचो तुवें रेस्पेतूच दवरूंक ना आनी अशें म्हणटाच हांव सुण्याचें दार उक्तें कोत्तोलें. कित्याक भयणी? ना कित्याक भयणी? हें सुणें पळय भायर भोंवता तें. दार उक्तें केल्यार भितर येयल्यार तो उगी रावतलो आनी तो मुखार भायर आसा पळय तो, तेका तर हांव दार उक्तें करूं जाल्यार तो भितर येवनूय मागीर बोब मारतलो. आतां तो सुणें आतां पळय तेका भायर आसा पळय तेका भितर हाडल्यार तो उगी रावता थिंगा. आतां तूंच सांग, म्हजो सुणो बरो ओ म्हजो घोव? हाय 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 हाय. ब्रदर्स, तुमकां सोजमलें काय कितें? ह्या दिसांनी कितें तरी. घोवाकेन सुणीं बरीं. ती सुणीं फकत भायर भोंवतात आनी दार उक्तें करतूच शेंपडी हालोवन भितर येवन उगी रावतात. पूण थोडे घोव आसात ते भायरूय बोब मारतात आनी भितर येवनूय बोब मारतात. आतां आमी हिंगा कितें दाखोवन दिता? सुण्याकून आमी आनीक पायस तें दाखयतात. ताचे भितर पवित्र आत्मो दवरलो तो बोब मारचो ना, किंवच्यो मारचो ना. किंवच्यो मारता तसली बायल आसा काय? ती बायल न्हू, ती झगडेकान. बोब मारता पळय त्यो बायलो, तुमी बायलो न्हू, तूं राक्षीण. रेस्पेत ओगडायता तूं. तुज्या घराचो रेस्पेत ओगडायता पळय तसली. सकाळीसान बोबाव, सकाळीसान, सकाळसान बोबाव जाता तें घोर. सर्वेस्पराचे विरोध येता तसलें घोर. ह्या पासत आयज एक निर्णय घेयात. आयज सावन तुमच्या घरान बिलकूल किंवच्यो मारचेच नात. खरेपणीन ही परिस्थिती कित्याक येता तुमी जाणो काय? एक मनीस सारके वायट आत्म्यान भरला म्हणून ताचे ते तोंडाचेर ताका ताचेर कंट्रोल ना. दीस आनी रात बोवाडूच मारता. कामाचे सुवातेर तूं बोबाड कोत्ताय. काम करता थिंगासर किंवच्यो मारताय. शेतान बसून किंवच्यो मारताय. सोबेन तूं बोबाड कोत्ताय. घरान बसून बोबाड कोत्ताय. सोय कितें बरें जाता थंयसर पसून तूं थिंगा बोबाड कोत्ताय. भाजी सारकी ना जाल्यार थिंगा पसून तूं बोबाड कोत्ताय. हें कित्याक? तूं एक पिसो म्हूण. मेळे आत्म्यान तुका दवरला आनी तुजें जिवीत तूं त्या भाशेन जियेताय. चोत्राय दवर. हें तुका मातूय बरें न्हूय. पवित्र सर्वेस्परा बापा, सारको सुटावो आनी नितळ भाशेन मनीस खंयचे भाशेन मेळे आत्म्यान भरोन, बंदकोनीन बांदून गुलाम जावन जियेता. तूं सारको सुटावो आमचे लागीं उलयला. कंट्रोल ना पळय तो राग. कंट्रोल ना पळय तसलो राग. नाका जालेलें पळय तें कामसारपण सोऱ्याक लागोन आनी बेबदेपणान. म्हजी फामील मोडली. म्हज्या भुरग्यांचो फुडार काबार जालो. म्हाका बक्षी बापा. म्हाका पळयतात सगळे म्हजी फोगडां करतात, नाका जालें उलयतात. म्हज्या असल्याक तूं बदलतलो म्हणून तुजें उतर आयलां. म्हाका बदल बापा. झगडेकार अशें नांव पडलां. तुजे असले अस्तरे कडेन काजार जावन हांव इफेनाचो अनुभव कोत्ता. असो घोव म्हाजो रडटा इतलें हांव ताका रडयता. राक्षस तो. असलें शाप म्हज्या जिवितार पडला. म्हाजी भुरगीं म्हाका पळयता तो राकोस येयला अशें म्हणटा. म्हजी बायल म्हाका पळोवन अशें म्हणटा ती एक राकोस म्हणून. सोम्या, म्हाका एक बरो मनीस कर बापा. एका बऱ्या मनशाच्या रुपान तूं बदल. आवय बापाय पासत रेस्पेत आनी तुजी मोहिमा जावचे खातीर. हे तरणाटे जियोवपाक आनी आयज हिंगा एकठांय जाला पळय तो सगलो लोक. ह्या मागण्यांत तांणी वांटो घेतला आनी तूं दिवपाचो आसाय. जो बदल तांचे भितर ते हांवडेतात. ह्या समाजा पासत उपयोगी जावपाक आनी बारोबर आसा पळय तांचे पासत उपयोगी जावंक एक बरें जिवीत तांकां दी म्हणून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता हांव बापा. आमेन. काल्वरीचो थाळो क्रूटांनी लोक आयज पळयता. फकत कोंकणीनूच न्हय. तामिलान, तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मलयाळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबीन, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून साऊथ इंडियेक, उर्दून जम्मू आनी काश्मीर, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत, नेपालीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सोबा. इंडियेचे ह्या इतिहासान
आमची कॅल्वरी टेम्पल. कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टाव? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश कोत्ताव. आतां तुमी मातशें आयकात. रोमकाराचे चीट अवेस्पोर 10 वोड 13. कित्याक जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें. कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्तलो ताचें थारोवण जातलें. जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केला पळय ते पातकाचें ताका बोक्षणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करचें. जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवंक जाय. आनी विस्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय. सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय. आनी कोणें तरी थिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो. कल्वरी ताळो ह्या प्रोग्रामाक आदार करता पळय तुमी कितें कोता जाणाव? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार करता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताजो आदार कोत्तात. म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा. भारताच्या कोणशात फकत भारतानूच न्हय, ह्या वाटेन बांगलादेशान सोकला श्रीलंका पर्यंत उंच नेपाल पर्यंत आनी हे वाटेन रावता पळय ते अफगानिस्तान पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन कल्वरी ताळ्याचो प्रोग्राम पावता. ती उलयतात पळय आनी सोजमतात तेच भाशेन. फकत आमच्याच देशान न्हय, आमच्या सोरभोंवतणी आसा पळय त्या सगळ्या देशान हो सुसमाचार पावता. येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सर्वेस्परान ताचेर बेसांव घालचें, ह्या भाशेन मागणें करचें. जें सत आमी जाणाव आमी तें दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट. तुमी एक निर्णय घेयात. जरी तर म्हजी थारोवण जाला जाल्यार कोणें तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगला. नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर तिंगा प्रचार करच्याक ह्या सेवकाक सर्वेस्परान दिला. उतर सारकें सुटावें करून तें उतर सगळ्यांक सोजमोवंक दर एकल्याक ताजी सोजमणी मेळचे खातीर हें उतर वांट्टा पळय तसलो सेवक सर्वेस्परान आमकां दिला. ह्या सेवकाची आदार करून हो संदेश आमचो लाखांनी लोकां लागीं तुमी पावयचो. जायत्या लोकांचें जिवीत सुदरतलें. हो भावार्थ कितल्या लोकां मदें आसा तुमी मातशें हात दाखयात. भावार्थ दवरतात पळय तुमी भाव आनी भयणां कन्यांनी करात. ही बरी खबर दुसऱ्यांक पावयात. सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें करता पळय ताचें थारोवण जातलें. मागणें करूंक जाय जाल्यार भावार्थ धरूंक जाय. भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार आयकोंक जाय आनी आयकोंक जाय जाल्यार कोणें तरी तें सांगोंक जाय. आतां हांव सांगता पळय तसलो सेवक म्हाजे फाटल्यान रावन तुमी कितें करूंक जाय? ह्या सेवकाच्या ताळ्याक जाता तितले भाशेन तें ट्रान्सलेट करून ताचे लागीं पावोवचें. म्हज्यान जें करूंक जाता पळय तें तुमचे लागीं घडचें ना आनी जें तुमी कोत्तात तें म्हजे लागीं घडचें ना. हांव आनी तूं एक जाय जाल्यार हो संवसाराक आमी बरी खबर आमी पावोंक जाता. ह्या पासत एक निर्णय घेयात. सर्वेस्परान तुमकां पळय हो वेळ दिला. म्हयन्यान एक पावटी, वो 2 म्हयन्यान एक पावटी, वो 3 म्हयन्यान एक पावटी. वो सर्वेस्परान तुज्या जिवितान केला पळय तितल्या बरेपणा पासत तुमकां बेसांव फावो जाल्यान दिनवासनी काळजान सर्वेस्पराच्या वावरान आदार करात. आमी सगळीं मेळोन क्रिस्ताची ही बरी खबर आख्ख्या संवसारान पावोवपाची आमी कोशिश करुया. ही आमची जबाबदारी, ही आमी विसरचें न्हय. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.